आमचे परंपरे प्रमाणे आमी पळयता कशे भाशेन ही परंपरा जुदेवांची ती आमी आपणायलेली आसा. भुरग्याक जल्मलेल्या देवाक भेटयता. कित्याक हें भुरगें देवान दिलेलें आसा तें पोत्तून देवाचें देवाकूच दिवचें आनी ह्या प्रमाणे ताचो परमस करचो हो हेतू जावन आसलेलो. आतां अशें करता आसतना जेजूक पळयात कशे भाशेन ताचे विशीं प्रवाद्यांक तशेंच धर्मंत मनशांक पवित्र आत्मो तयार करतालो ह्या बाळकाक ताणें अणभवच्याक. कित्याक ताची सगळें सुटका आनी सोडवण मनशा कुळाक मेळटली म्हणून आनी ताका लागून ते आशेवन रावताले. आनी आतां बाळका जेजूक मंदिरांत हाडल्या उपरांत सिमावन ताका पळयलो आनी तो आयलो आनी तो म्हणूंक लागलो, सिमियोन ह्या भुरग्याक खरेपणी देवान तुमकां दिलेलो आसा. तो भुरगो खूब जाणांक वयर काडटलो, थोडी जाणां सकयल पडटलीं, पूण तांकां सुटका सोडून मेळटली. आनी तुमकां बावयक एक तोरसाद तोपतली म्हूण सांगलें. म्हणजे तिका खूब दूख आसतली. कित्याक दूख? देवाचो भुरगो सगळें बरेंपण आहा आनी तरी पूण दूख कित्याक लागून? कित्याक तो बरो म्हणून ताका काडून उडोवंक सोदतले. म्हणजे कितें जालां संवसारांत पळयात, पयले वाचपाक कितें सांगलां, आमी तर संवसाराचे वंदवणेंत आमचें जिवीत सारीत जाल्यार सर्गीची वस्तू आमकां पटोना, आवडना आनी ताचे सुरशिल्ले आमी पयस वता. हें कित्याक लागून जाता? कित्याक देंवचार आमकां ह्या संवसारांतूच रावंक सांगता. फुडलें आनी चिंती नाकात, हांगसरूच कितें करूंक जाय तें हांगसरूच मजा मारात, तितलेंच पुरो. पूण आमी जाणो की वस्तू आमकां दादोसकाय हाडना, घरां भाटां शेतां कांयच हाडिना, मनशां ना. तर आमची दादोसकाय फकत देवा सगळेंच आसा. कित्याक तो रोचणार, रोचणे मदें आमकां दादोसकाय ना, रोचनाच सगळें आसा. तर हें ताणें आमकां स्पश्टपणी दाखयलेलें आसा. आनी हाका लागून जेजू पर्यंत आपलें जिवीत सादतालो तेन्ना ताणें बरे भाशेन तें सारलें. सर्गीच्या वतीनूच ताणें सारलें. तरी पूण ताका काडून उडयलो, ताका नाका जाल्लें केलें. पूण ताणें कितें केलें? हें सगळें पातक पळय कोत्ता तें आपणाचेर घेवन ताणें आमकां सुटका दिल्ली आसा. ताका लागून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जितली आमी जेजूक जो आमचें सगळें आसा ताका एकवटून रावता तितली आमकां ह्या संवसारांतली सुटका मेवता. म्हणजे कितें? वस्तू आसल्यो जाल्यार ताका आमी लोभ दोन जियेना, ती त्या प्रमाणे आमी वापरता आनी तांचो फायदो ना जाल्यार आमी ती दिवनूय काडटा. अशें आमकां स्वतंत्रपण येता. म्हणजे आमचें जिवीत हिंचो थिरायलेलें आसा जेजूचेर. आनी जेजू आमकां सर्गेचें राज आतांच ह्या संवसारांत चाखूंक दिता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी जेजूच्या एकवटान रावता की ना? रावता म्हणटल्यात, पूण प्रत्येक सुस्कारांतून आमी रावत जाल्यार सगळो गोत आमी जागृतायेन आमचें जिवीत सादतलें. हांव चिंतना आयलीं की ना, कसली ती आमी नको, हुंयसुत्तान आयल्यान ती आमी नको. कित्याक आमकां रोखडेंच कळना. पूण कशें कळटलें? पयलें स्वतें तें जेजूच्या ताब्यांत करया. सुस्कार भायर सुट्टान जेजू जेजू म्हणून ही चिंतना आनी हाका लागून जी भावना उत्पन्न जाता ती रोखडीच हे भाशेन केलें की ना, आमचें सगळें दुसरीं जीं पातकां आसतात ती आमचेशी आयलीं की ना, तांचें पातक आमकां तांच्या पातकान ओडून घेता. ती कितें म्हणटा तो कोत्तात, रोखडीच आमी आबोलार जाता. म्हणजे आमची भावना, आमची चिंतना म्हणून तूं वयर येवंक खोळोंक लागतात. ती आमी रोखडीच जेजू सवय धरूंक जाय आनी तांची उतरां करन्यो. कित्याक तांकांय तातूंतली सुटका जाय. तर ही परी जेजून आमकां कितें सांगलां, जी कोण तुमकां पिडापीड दिता तांचे पासून आमी मागोंक जाय. हे भाशेन आमी मागतले त्याच वेळार ताबडतोब. आनी हे परी तांकां आनी आमकांय सुटका तो दितलो. कित्याक तो
सदांच हाजीर आसा आनी हें जाणो जावया जेन्ना आमी ताका मागता तें रोखडेंच तो आमकां दिता तें आमकां मेळ्ळें म्हणून आमी ताका सदांच दिनवासूंक जाय म्हणून आमकां पावलून सांगलां ही परी आमचें जिवीत सारया आनी खरीपणी आमी सुखांत शांतीन जियेतल्या आनी जेन्ना आमचेर सगळे संकश्ट येतात तेन्ना आमी कितें जाता निराशी कित्याक लागून आमी आपल्यापणान जियेता पूण आमी तो जेजू सवयेन जियेत आमी आनंदान त्याय वेळार जियेतल्या ही कृपा ताणें आमकां दिवची म्हणून मागया आनी जशे भशेन सिमियोन आनी आन्नान मागीर फाल्यां आमी पळयतल्या आनी भक्तांनी सांत भक्तांनी आपलें जिवीत हे भशेन जेजूच्या एकवटान चाललें तर आमी सांत भक्तांत कित्याक जेजू आमचें सगळें आसा अदीक ताच्या एकवटान जिवया आनी सदांच हांवें तुमकां सांगलां हे भशेन हात जोडले की ना कितें जाता आमच्या हातांतली शक्ती पळय आसा ती पॉजिटीव जावंक लागता जेन्ना आमी जेजूचेर आमचें ध्यान मान लायता जेजूचेर लायना तर नेगेटीव जावंक लागतली आनी आमकां पिकोवणी मेळची ना पूण हे भशेन तर आमी जेजूच्या एकवटान रावत आमची कुडीक मनाक आत्म्यांक पिकोवणी मेळटली म्हणजे कितें जो तोंटो टेन्शन जें आमचे मदें आसा आतां आमी म्हणटा स्ट्रेस तें उणें जायत वयतलें कित्याक आमची चिंतना भावना आमी जेजूचेर दवरली ताचें जिवीत आमचें सगळें उदीक आनी उदीक उगडापें जाता आनी घडोवन येता आनी ताचे शक्तीन आमचें जिवीत सारूंक लागता आनी हें तुमी पळयतल्यात तुमी प्रत्येकान तें अणभवूंक जाय केक फकत तुमकां दाखोवंक जाता आनी हांव तुमकां म्हणून हें केक खरीच बरी केक पूण तुमी तें चाखल्या शिवाय तुमकां कळचें ना तेच भाशेन हांव कितें म्हणटा आनी आमकां पवित्र पुस्तक कितें सांगता तें आमी चाखून घेवंक जाय पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड जी कोण ताचे सगळे आसरो घेतात तींच कडेन सुभागी तर त्या प्रमाणे आमचे हात अशें जोडया वंटयेन दवरया हार्ट स्ट्रेट दवरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान पांयांची मोड आसा तिजो तान तकली मेरेन भरोन येता तो आसा म्हणटच आमकां कसलीच भिरांत आसूंक फावना आमकां भिरांत येता जेन्ना आमी आमचेर पातयेवन रावता पूण ताचेर तर आमचें ध्यान मन लायत ताका आमचो मास म्हणजे सेंटर करून जियेत जाल्यार आमकां कसलीच भिरांत आसची ना आनी ताणें सांगलां भियो नाकात हांव तुमचे सांगाता सदांकाल आसा तर जेजू ही कृपा तुवें आमकां दिलेली आसाय तातूंत अदीक खोलायेन वाडच्याक आतां आमी आमचेंच जिवीत तुका समर्पिता जशे भाशेन जेजू तूं देव मंदिरांत वचोन ज्यो आवयन आनी बापायन तुका समर्पिलो तेच भाशेन आमी आतां आमचें जिवीत तुका समर्पिता